अनेक मुद्दे काढिल्लो फादर ना फादरान कला अकादमीचो मुद्दो काढिल्लो तुमकां 25,000 पगार दिल्यार तुमकां त्रास जाता त्या बाबतीत हांव एक सांगता की पळय आमी आनी 8-10 वर्सां पयलीं जेन्ना हो विशय आयिल्लो तेन्ना आमचो स्टँड क्लियर आशिल्लो राजभाषा आनी शिक्षण ह्या दोनी कडेन सोडून रोमी जी चलता पळय तेका आमचो पाठिंबो उरतलो कोंकणी भाषा मंडळ अजून पर्यंत रोमी कोंकणीच्या पुस्तकाक पुरस्कार दिता कोंकणी भाषा मंडळ ताका कला अकादमीन दिल्या किती त्रास जाता आम्ही विरोध केला भाषा मंडळान विरोध केला हांव भाषा मंडळाचो प्रतिनिधी म्हणायला लागा भाषा मंडळाचो विरोध दाखय तूं म्हाका पण जे कांय तुगे देवनागरीचे समर्थक आसात तांणी विरोध केला तांकां दुखल्यार कितें चुकलें ना तांणी विरोध जर केलो जर जायत जाल्यार आमची एक चालू आसा आता की आमी खंय पर्यंत हे ताणप हे कोंकणी म्हणतो आमी गोंयकार भाव कोंकणी हे एकठांय लास्टाक हे जे तत्व आसा पळय देवनागरी फादराक जे पयलीं होलमल्लें आतां फादर ताजे पासून दुरावला कांय कारणां लागून फादराच्या कांय मुद्द्या कडेन हांव बी सहमत आसा कांय आमी बी कांय चुकी केला आमी रोमी कोंकणी बरोवप्याचेर कांय कडेन अन्याय केला हांव दिलखुलासपणे मान्य करता पण ताजो अर्थ असो न्ही की रोमीच्या नांवान मराठीच्या बाजू घेवन झगडप म्हणजे आपल्यान जावन चूड लावन घेवप आपली घरा चूड लावन एक विषय दुर्लक्ष जाता मदीं येयलो भारतीय भाषा मंच तितूंत मराठीवाले आशिल्ले म्हाजो ठाम विरोध आशिल्लो कारण एक स्पश्ट रोमी कोंकणी ही इंडियन लँग्वेज देवनागरी कोंकणी ही विदेशी भाषा आतां म्हाका खबर नाशिल्लें शेणै गोंय बाप पयलीं कितें तें कारण ना 2010 म्हाका एक गजाल सांगात तुमकां आज रोमी कोंकणी जर दिलो दर्जो जाल्यार तुका कांयच पर्याय ना प्रॉब्लेम ना माझे एकूच प्रॉब्लेम रोमी कोंकणी आणि मराठी आर लँग्वेजीस ऑफ गोवा दे शूड बी ऑफिशियल लँग्वेजीस अँड देवनागरी कोंकणी शूड बी डम्प्ड इन मांडवी रिवर बरें डम्प्ड इन मांडवी रिवरचे हांव तुमकां एक सादो प्रश्न विचारता म्हणजे हांव तिगी जाणांचे म्हत्वाचे घेता ह्या सगळ्या वादां भितर प्रशांत बाब खरेंच दिसता की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जर पळयली जाल्यार लोक आसूं किंवा आयचे तरणाटे आसूं तांकां कितें तरी फरक पडटलो समजा फाल्यां रोमीक दर्जो दिलो किंवा मराठीक दर्जो दिलो काय ते बावडे आपल्याला इंग्लीश आनी ते बावडे आपल्याला फेसबूक ट्विटर घेवन ते चल्ले आनी आमी हांगा झगडत उरले ही परिस्थिती ना लोकांक म्हणल्यार थोडे प्रमाणात पडटलो म्हणूच तूं पळयतलो की माध्यम प्रश्नाचेर हजारांनी कॉलेज विद्यार्थी रस्त्यार ओगी देंवलो ना हजारांनी कॉलेजींतलो विद्यार्थी पालक न्ही विद्यार्थी देविल्लो पालक देविल्लो पूण विद्यार्थी देविल्लो सो आतांय बी ह्या प्रश्नाचेर जाय जाल्यार विद्यार्थी देंवतलोच तांकां कळटा की आपल्याली सुरवात खंयच्यान जावपा जाय आपल्याक खंय वचपाचें आसा गोंयची संस्कृती कितें हाजी पुराय ज्ञान तांकां आसा म्हणून ते म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर ते अशें निश्काळजीपणां दाखोवपाचें ना ते पुरायपूर खबर आसा तांकां की हो विशय हो तांच्या संस्कृती कडेन हो तांच्या जिण्या कडेन एकठांय आसा आनी ताका लागून ह्या प्रश्नाचेर ते खंयचोच बदल ह्या कायद्या भितर सहन करून घेवपाचे हाच प्रश्न मलाही विचारला असं समजतो विचारणार सांस्कृतिक वगैरे बोला नाही तू सांगा तुम्ही नंतर मी जातो फादर नका संस्कृती ह्याची व्याख्या गेली 40 वर्षे मी पाहतोय वळण घेतच असते काय संस्कृती आणि माणसाचा जो विकास व्हायला संस्कृती निराकारा देवा देवा गा आम्ही धालानी खेळू आली का सभोवतणी नैचो आकार हे कंट्रोल करा मी मध्ये आक्षेप घेतलेला नाही मी बोलतो ना सांगा कळलं मला काय वाटतं की गोवा जो स्वतंत्र झाला होता तो शेवटी झेप घेण्यासाठी ना कुठं देशावर झेप घेतली पाहिजे स्वातंत्र्यापूर्वी गोव्यातल्या माणसांनी गोव्याबाहेर झेप घेतली गेल्या 50 वर्षात कुणी झेप घेतली कोण गेला मोठा होऊन मगर अण्णा सांगा फाल्या जाण्यासाठी घुमटं वाजवणं कायम तुम्ही घुमटं वाजवा ही संस्कृती रामनाथ म्हाका एक गजाल सांगात रामनाथ म्हाका एक गजाल सांगात फाल्यां समजा मराठीक दर्जो दिलो त्या सामान्य गोंयकाराच्या जिवनात कितें फरक पडटलो कितें पडटलो प्रचंड परिणाम कितें पडटलो संस्कार आहे ना केवळ भाषा राज्यभाषा करते संस्कार जाता नाही कारण हा एकदा विषय मी आता स्वतः काही प्रबोधनात्मक विषय मांडू इच्छितो पण त्याआधी त्या संस्कृतीच्या नावे तिथं लाखो रुपये पोचतात माझा ऐकणार कोण प्रबोधन म्हणजे का गोव्यामध्ये माणसाचा जमिनीचा विकास झालेला आहे राज्यभाषेचा दर्जा प्रबोधन बरे जातले आणि सगळा हा देवनागरी कोकणीमुळे पैसा समाजात सगळं विष पेरलेलं ओके ओके
फादर तुम्ही पैशाच्या सांगा म्हाका लोकांक. तुमकां खरें दिसता की समजा दिलो फाल्यां रोमीक दर्जो सामके सामान्य गोंयकाराच्या जिणे भितर कितें फरक पडटलो हे वेगळें जातलें की जातलें पडटलो की जातलें पळया आतां देवनागरी कोंकणी भितर आसा राजभास म्हणून मराठीक कांय प्रमाणात दर्जो दिल्लो आसा ह्या दोनी गटाक मेळ्ळा आनी हाचो फायदो सामान्य चडशे गोंयकाराक गटाक. कितें फरक सामान्य पडटलो? गोंयकाराक रोमीचो म्हणजे सगळ्यांक इंग्लीश येना आतां आमच्या गटान सरकारा कडेन पत्र व्यवहार करतलो जाल्यार ते एकूच नागरीन करूंक जाय नाल्यार मराठीन करूंक जाय नाल्यार इंग्लिशीन करूंक जाय ताका जर रोमी कोंकणीचे दिले ताका रोमी कोंकणीतल्यान करपाक पण जातलें. सरकार आतां रोमी ताका- कोंकणीतल्यान व्यवहार केला आपण पळयना म्हणटा अशें ना न्ही खंयचो? आतां समजा रोमी हक्कान ना व्यवहार केलो हक्कान ना ते पण कितें सरकार एक हे आडवाद रोमी म्हणून. कोंकणीतल्यान आयला आमी ही मागणी मान्य करची ना अशें म्हणून सरकार कुशीक दवरता ना न्ही सांगूं जायना कित्याक आतां पळया पुरस्कारा कडेन जर इतलो वाद जालो आमच्याच मनशांचो सरकारान केलो जाल्यार समजूं येता आसलें आमच्याच मनशांचो जाणी आमचो वापर केलो आमचे भाव म्हणटा आमचे भयणी म्हणटा तांणी जर तेन्नाच कोंकणी म्हणजे कोंकणी देवनागरी आनी रोमी जर आसली अहो वाद जावचो नासलो ना इतले दीस तांकां विचारता मातसो वेगळो प्रश्न तुका विचारता समजा तांकां दिलो दर्जो चल बाबा एकदां मिटोवन उडोवया परत दर 10 वर्सांनी दर इलेक्शना टायमार आनी वाद नाका जाल्यार सामान्य गोंयकाराचें कितें लुकसाण जातलें ना सामान्य गोंयकाराचो हो गोंयकाराचे इंडिव्हिज्युअल गोंयकाराचे जाल्यार अशें एक मनशाचें अशें लुकसाण बरोबर, जावपाचो बरोबर. इंडिव्हिज्युअल गोंयकार समाजाचें लुकसाण टोटल एक जातलें. वेगळो तरेचो प्रश्न हो भाशा आतां तूं घड्याळाचे काटे परती जर फिरयल्यार जाल्यार डेफिनेटली तुगे घड्याळ बंद पडटा परती फिरयल्यार चड तेंप चलपाना तें आज आमी येदी व्हडलो पल्लो घातला इतली मुखार आयलात आतां यू आर रिवर्स गियरां परती वतले आमी फाटल्यान पळयतले आमी इतली मुखार चलिल्ले आसात गोंया भितर स्वातंत्र्या नंतर कोंकणी सुरू जाली ताजे नंतर 1980 नंतर तिणें नेट घेतलो ताका लागून आज ती युनिवर्सिटी लेवला पर्यंत पावली आज आमी इतलो मुखार जो पल्लो घातिल्लो आसा तांकां खबर नासत एकादेक गेल्ल्या परच्या परिक्षेक मार्चांत जी परिक्षा जाली जे 4 जाण गोंया भितर पयले आयले 10वी 12वी ग्रॅज्युएट आनी युनिवर्सिटी पावंड्याचेर 2 जाण क्रिस्तांव 2 जाण हिंदू इतली एकठांय आनी इतले बरोबरीन मुखार वता ते आनी ताका लागून म्हाका दिसना की हो करून कितें फायदो जातलो म्हण पण नुकसान निश्चित जातलें हाजो आस्पाव केलो जाल्यार कितें जातलें नुकसान तूं जर परती घुंवले जाल्यार तूं आतां समज एक क्लासी भितर फाल्यां तुका ऑफिशियल लँग्वेज म्हण केली जर जाय फाल्यां आपल्या डिमांड केलो आपल्या ती भाशा शिकपा जाय म्हण लिपी शिकपाय म्हण म्हाज्या क्लासी भितर जो हिंदू क्रिस्तांव भुरगो बरोबर शिकता एकटो क्रिस्तांव एक कडेन वतलो हिंदू दुसरे कडेन वतलो टोटल आमची डिव्हिजन सुरू करतले आमचो जो एक्सार आसा तो फोडपाची ही एक सारकी गुरू केल्ली ओके म्हाका फादर एक गजाल सांगात लास्ट हांव फायनल कमेंट्स घेता तेन्ना की ह्या सगळे वादां भितर जेन्ना आमी सगळे जाण पडल्या तेन्ना अल्टिमेटली खंय तरी इंग्लीश मुखार वचत आसा तर मागीर नवीन तरणाटे घेयात किंवा कोणीय घेयात इंग्लीश मुखार वचत आसा अशी परिस्थिती भितर ह्या इंग्लिशीच्या रेट्यां भितर आमची भाशा वयर काडपा खातीर अशी झगडी करून आमकां कोता येतली काय आनी कितें करपाक जाय पळया इंग्लीश आंतरराष्ट्रीय भास गोंयांतच न्ही गोंया भायर सुद्दां सगळें आतां शिकप बाकी सगळ्या म्हळ्यार इंग्लीश वाडत तातूंत दुबाव ना कळ्ळें ना राजभास कित्याक लागता आमचें एक आपलेंपण सांबाळपाक राज्याचें आपलेंपण लोकांचें आपलेंपण तातूंत तुमी एका गटाक 30% लोकांक तांकां खंयच दवरिना कितेंच मान स्थान ना जशें ते कितें तिसऱ्या वर्गाचे नागरीक कशे म्हण हांव सतत सांगत आयलां नागरीक कोंकणीचे फर्स्ट क्लास सिटीजन्स मराठी सेकंड क्लास सिटीजन आनी आमी थर्ड क्लास वा नो क्लास सिटीजन हे कसले न्याय हो म्हण न्याया खातीर हांव तूं पडलां तुम्ही सांगा म्हाका की ह्या सगळ्या तुम्ही कोर्टाक गेले ह्या बोवाळा भितर इंग्लीश चल्ल्या मुखार आणि आमी आसा झगडत No, Yeah, it is not like that. It is not going up. Only through English only you can go beyond. So you are last 50 years, you are moving in a pond of 3 languages. So तुम्ही म्हणता की लास्टा इंग्लिशच जाय No, English no. If worse come worse, how it will just English go? I say that my entry to English now, for example, I can through Marathi. Through Marathi. Is through Marathi. It is only possible. Through Devanagari Konkani, nothing is possible. Okay, so English. What figure? So ultimately English वरच पावपा No, जाय. no. You have to go outside. Only if I have to become somebody should become. But ते मराठीच्या माध्यमातल्यान जावपा जाय. Anil somebody has to become Anil Kakodkar. Those roads पण ते मराठीच्या माध्यमातल्यान जावचे. those yes, primary education should be through Marathi, and they have now. I have studied their further part. If they go over primary education to Romi Konkani, there is no clash. There was never in history clash between Romi Konkani or Marathi. Okay. That is created, and that is to be abolished. ओके लास्ट फायनल कमेंट प्रशांत म्हाका एक गजाल सांगात की हे सगळे हातूंत भितर
अल्टिमेटली खंय तरी ह्या इगो इश्यू भितर आमी सापडून उरतात आनी दर 5 वर्सांनी दर 10 वर्सांनी आमी गोंयकार झगडत I उरतात. beg your pardon, sir. There is no ego here. नो इगो इश्यू आमचे There is no. No, no, I, no am- ego issue. I am Yeah. only thinking of society and Yeah, so-called yeah, Bahujan yeah, Samaj yeah, yeah. Okay. vis-a-vis Samaj postulated, dreamt by Shenoy Goenbab. ओके या सगळ्या हातूंत भितर शक्तीक्षय खूप जाता अशें म्हाका दिसता तेंच. विधायक जे काम करपाचे त्या जाग्यार आमी झगडपाक वतात. माझ्या सारक्याक हांव जो शिक्षणाच्या क्षेत्रा भितर मोठ्या प्रमाणात आसा ह्या वर्साक आमी कोंकणी भितरल्यो 2 प्राथमीक शाळा सुरू केल्यात येता त्या वर्सा भितर एक 15-20 प्राथमीक शाळा कोंकणींतल्यान सुरू करपाक सोदता आमी हे जर झगडी जाली तर तो तुजो जी हे आसा शक्त आसा Speed आहा. दुसरे कडेन वता म्हाका दिसता रोमीकडचो जो आमचो जो विशय आहा पळय म्हाका दिसता की तो बरोबर बसून सोडपा सारको विशय आनी सुटाव जावं येता फादरान जी घेतला ती टोकाची भुमिका तेका तागेल्याच समाजातल्या कितल्या लोकांचो पाठिंबो आज काल हेणे दालगाद कोंकणी अकादमीन क्लियर कट सांगला आमी ह्या हाचे बरोबर मराठीक राजभाषा करपाच्या प्रश्ना ना म्हण आनी मराठीचे जे 4 जाण कोण दिसताले तो प्रदीप गाडी आमोणकर ताणें एक वाक्य मराठी शुद्ध उलोवन दाखोवचें एकच वाक्य मराठी नेतृत्व जो आयलो पळय ताणें एकच वाक्य शुद्ध उलोवन बरें. दाखोवचें सो प्रमोद, माझंही ऐका. माझंही शुद्ध नाही प्रशांत शुद्ध मराठी बोलले मला आत्ताच आठवण करून दिली त्याला मी. तांकां आतां तांच्या लिडरशिपी भितर ताणें ह्या दोन्ही जे एकठांय जाला पळय आतां ताणें तांची जी मराठीची लिडरशीप आशिल्ली ते 4 जाणां पुरती उरपाचें ओके ओके म्हाका एक लास्ट सांग तुका कितें दिसता हें राजकारण आणि प्रमोद, केवळ राजकारण लास्ट घेता तुमकां केवळ राजकारणां खातीर केला ओके आणि फादराचो काही छुपा एजेंडा यातूंतल्यान भायर सरता Father, गोंयकारांमध्ये म्हणजे फूट hidden घालपाची agenda. हातूंतल्यान हे- अशें म्हाका हे दिसता राजकारण. आणि या फादराच्या हे- ताज्या ओके. हाजे बरोबर कोण ना हातूंत ओके. भितर कोण ना गोंयकार हे सुज्ञ प्रशांत नायकाचें म्हणणें. हय. सुज्ञ गोंयकार क्रिस्तांव सुद्धा ह्या हेजे बरोबर बरें हांवें लास्ट तुमकां घेता Yes, yes, yes. हे प्रशांत नायकाचें म्हणणें आमी राजकारण करता म्हण राजकारण पयलें ह्याच गटान केलें हे एका वाटेन देवनागरी लिपींतलो फायदो घेता अनेक वाटेन मराठीचे घेता आनी आमकां भायर घालता जशें ओके, जाती भायर ओके, कशें ओके. म्हणटच बरें. राजकारण आनी केलें ओके ओके म्हजो टायम सरला रामदास म्हाका सांगात अल्टिमेटली खंय तरी हें लोकसभा इलेक्शना टायमार धमकी अशी वता की तुमकां इलेक्शनां दाखोवन दितले म्हणून सो हें राजकारणाच्या आनी इलेक्शनाच्या तोंडार जावपी राजकारण Sir, I am 62. I am consistently on one subject like 20 years. Where is a Lok Sabha election or assembly election coming for me? इट इज अ कॉज फॉर यू Huh? इट इज अ कॉज फॉर यू It is cause for me. And further, he has referred some that Gadi Amonkar. He doesn't know X, Y, Z. I also do not know ABCD of that way technically of Marathi. That Mayankar knows. But he will go with. ओके. मयेकार आणि प्रभृती जे आसा पळय तांकां तेणे ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडचो रोमीकय बी आमी रोमी आनी मराठी हेंका ओके. दोगांकय I'm telling you. तांकां घेवन यो वेळ सारको मयेकाराक सोंपला. घेवन यो वेळ सारको सोंपला. Language and language सुबुद्ध नागरिकांक तांकां घेवन यो म्हूण सांगता ओके. See, language and Taका language घेवन यो म्हणून controversy. सांग. These are two different. ओके 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 रामदास हांव हाजेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला वेळ सामको सोंपला जितले व्ह्यूज ह्या एकूण हातूंतले तुमचे मुखार दवरपा जाता तितलो दवरपाचो प्रयत्न केला कळ्ळें आसतलें कितलो गरमी आहा आनी कितली वातावरण गरम आहा तें म्हाका दिसता दर एका इंडिविज्युअल गोंयकारान आतां हाजेर पळोवन स्वताक कांय प्रश्न विचारपाची गरज आसा आनी तुमी जो स्वताक प्रश्न विचारतले ताजेरच हें वातावरण खंय वता तें निम्मून आसतलें तुमी तिगी जाण आयले आनी इतली बरे भशेन आपले विचार म्हळ्ळे थँक्स अ लॉट पळयत रावात स्टुडंट नमस्कार